जेजूचें शुभ वर्तमान. जेजू जुद्यान जॉर्दाना पेले तोडी आयलो आनी नव्यान लोकांच्यो उरपुंजी ताचे भोंवती एकवटल्यो. आपले सोये प्रमाणे तो तांकां दुसरी शिकोवण लागलो. थोडे फारिजीवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावन ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां हुकूम कसलो घाला? तांणी सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक जाता म्हूण रजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचें देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रचणीच्या औरंभाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. हे परसोत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगां एक जातलीं. देखून ती हे फुडें दोगां न्हय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सरतच शिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोदवार करता आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसरे कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोदवार करता. देवाचें उतर हें.